मुखेल रस्त्यात फोंड, तितून भरलां उदक. फोंड चुकयतलो जाल्यार रस्त्यार गाडयो पार्क करून दवरल्यात. काडपाचें नांव घेनात. परिणाम दर दिसा 6 ते 7 वाहन चालकांक फोंडांत घालून घेतात. धोपरां फोडून घेतात. एकल्यांचेर उपचार करता म्हणसर दुसरो घालून घेता. मोरजी मर्डी वाड्या वयलो हो देखाव. पावसा आदीं आमदारान बसका घेतिल्ली, पूण पंचायतीन फळ दिलें ना खंय. पळोवपाक हो देखाव पर्यावरण दिसाचो कसो दिसता. सोनू शेटगांवकर झाड लायता, पूण पोरसांत लावचे बदला तो रस्त्यार असो झाडां लायता. तेका तशें रजाव आसा. मर्डी वाड्यावयल्यान त्याच्या घराच्या दारांतच व्हडलो फोंड पडला. पावसांत चिखलाचें उदक भरिल्ल्यान फोंडाचे खोलायेचो गाडयो चलोवप्यांक अदमास येना. वाहन चालक थंय घालून घेतात. तांबड्या चिखलांत रगत व्हांवोवन घेतात. गाडयो चलोवप्यांक फोंड आसा तो कळचो म्हण तेणें हें वृक्षारोपण केलां. सोनूची कितें चूक? आमचे जे मेन जी रोड आसा पळय तो त्या रस्त्याची एकदम तळान जाल्लेली आसा. फाटले फावटी आमी रिक्वेस्ट करून रस्त्याची डागडुजी आमचे ह्या वाड्याचे पंच सदस्य आणि उपसरपंच मागीर त्यांनी तो लेवल केल्लो, पूण ते मोठ्या पावसा लागून तो खड्डो परत हें जालो आणि तो खड्डो इतको व्हडलो जाल्लो आसा की आतां तो एकदम धोपार भर जाला. आणि राती जवळ जवळ 12 सुमार आमकां कसलो तरी व्हडलो आवाज येयलो म्हणून आमी उठले जाल्यार हे खड्ड्यासून सामके म्हाज्या घरा कडेन येवन 4 जाण पडले. आमी मागीर बेगोबेग उठले, आमची भुरगीं उठली आणि पळयल्यार जे रक्ताचे सामके पांय बी फुटलो हेजो. आणि ताका आमी मागीर बँडेज लागली. ताका लायता म्हणसर आणखी जो एकटो येयलो दुसरो स्पिडीन तो समतो रस्त्याच्या मदीं पडलो आणि बेशुद्ध जालो. मागीर ताका पाणी लायलें. आतां सांगपाची म्हटल्यार कितें आसा, रस्तो हे जालो आसा आनी ही जी गाडी जी आसा ती जवळ जवळ खूब दीस जालेले आसा पार्किंग नो सामकी मदीं. ताका लागून लोक खड्डो वांटोवपाक ते सायडीसून वयता. ते हांव मागता की ही जी गाडी आसा किंवा रस्त्याच्या मदोबद जे गाडयो पार्किंग करता ताका लागून खुबशे घटना घडटा. ह्या बोवाळांत सोनू दारांतली तुळसय वगडावन बसलो. फोंड चुकोवपाक म्हण कोणे तरी गाडी व्हरून तेचे तुळशीचेर ठोकली. हांगा बेजबाबदारपणान पार्क करून दवरलेली वाहनांय तितलीच जबाबदार आसात. देखून PWD बरोबरच ट्रॅफिक पुलिसांनी हांगा लक्ष दिवप गरजेचें. 4 दीस जाले अशीच कोणीतरी माझ्या तुळशीचेर अशीच गाडी मारली आणि कोण तरी पळलो. ते मागता की बेशिस्त वाहने पार्किंग करता तेंचेर सरकारान कारवाई करची. हय सर, पावसा खातीर जो व्हणो पडलेलो आहा तेतून कितकेशेच लोक पडान एक्सिडंट जायत आहा. कोणाचे हात मोडटात, कोणाचे पांय मोडले. ते आमच्यान तेंचे पळोवपाक जायना. तो ह्यो जो व्हणो पडलेलो आहा तो सरकारान बेगीनात बेगीन म्हणून तेची दखल घेवची. जे लोक सगळे पडटात ते आमच्या दारान येवन पडटात आणि गाडयो आमच्या तुळशीर पडान तुळसय आमची मोडली. सोनू शेटगांवकरा बरोबर थळावो गजानन शेटगांवकर सांगता मे म्हयन्यांत रस्त्यातल्या फोंडकेल्या विशीं PWD कळयल्लें. गजानन सांगता ते प्रमाण थळाव्या आमदारान संबंदीत अधिकाऱ्या बरोबर मे म्हयन्यांत बसका घेतलेली. पंचायतीन कानामनार घेतले ना अशें ताचें म्हणणें. आयकात ताका. हो जो खड्डो पडलो हो जो मे म्हयन्यात पडलो हांवें PWD सांगलेलें तेजेर कांय उपाय करा म्हणून. सो तेन्ना जर सारको केल्लो मे म्हयन्यात जाल्यार आयज ही घटना घडत. आयज दिसान दीस घटना घडत आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता दिसाक कमीत ते 6-7 जाण तरी पडटा. दिसाचे थोडे रातचे कितके पडटा आमकां आवाज जाल्यार आमी येता. हांव मागता की प्रसार माध्यमांतल्यान हे जो म्हाजी जी न्यूज आसा ती बेगींतल्या बेगीन लक्षांत घेवन ह्यो जो खड्डो आहा तो आयच्या दिसा आयज पावस मातसो कमी आहा तो जाता जाल्यार बेगीन पुरोवपाचो. आनी ही दुर्घटना मोठी घडत आसा तर आनी जे नो पार्किंग करता तेंचेर मातशी शिस्त लाया इतकें मागता. ह्या मेन रोडार आतां व्हणो पडला. मे म्हयन्यांत व्हणो पडला. त्याच्या उपरांत आमचो सोनू शेटगांवकरान कितलेच फावटी हे हेचेर घातला, वॉट्सॅपार घातला, फेसबुकार घातला. 2-3 फावटी आमी हायलायट केला. आयज तो व्हणो इतलो जाला की अर्दो मिटर डीप आसान हेतूर उदीक सांठोवन हांगा तेचें जजमेंट कळना रातचे. आयज रातीक पासून राती 12 सुमार 2 जाण पडले. तांकां भरपूर डॅमेज जाले, तेंची गाडी डॅमेज जाल्या. पूण हेतूर आयज खरें म्हटल्यार मे म्हयन्यांत म्हणटकूच पंचायतीन तेजेर लक्ष घालून जावं वॉर्ड मेंबर आहा तेणी लक्ष घालून जावं MLAचे नजरेक हाडून ते दाखोवंक जाय आसलें. कित्याक तर आमच्या आमदारान प्री मन्सून आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग आपयल्ली. तेन्ना तेंच्यांनी वचोन आपल्या आपल्या वॉर्डांतली कितें डिफिकल्टी आहा ती सांगूंक जाय आसली. आनी मेन रोडार पळयात दोशी सायडीन उदीक कशें सांठवलें तें. हेंच्या पंचायती कडेन आमी कसले जर घातले नो पार्किंग जावं आमकां एक सायडीन नाला जाय उदीक सांठवता
जाल्यार हांकां 5 वर्सां लागली ते कंप्लीट करपाक. आतां आनी खंय तरी एक आमच्या ग्रुपार तेंच्यांनी एक नोटीस धाडल्या की कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की नो पार्किंग, म्हणजे हे धोई लायन आहा तेच्या भायर लावंक जाय. न्यू वाड्या आतां एक गटर घातला, तो हांवें 2008 म्हाजे ठराव आसा आनी 2008सून आतां जे आफ्टर हे पंचायती इलेक्शन डिक्लेअर जाले तेन्ना तेंच्यांनी तो 20 मिटराचो गटर नाला आहा तो नाला बांदपाक तांकां 5 वर्सां लागली. पूण 2017 जेन्ना असोच पावस लावलेलो तेन्ना आमकां कितलीशीच लुकसाण जाली. आमचे कंपाऊंड वॉल आमचे मोडान गेले. हे मेन नाला जो आमचो आतां व्हडल्या पावसाचें आतां उदीक येता ते उदीक वचपा खातीर आतां ते उदीक सांठवता आतां सगळ्या लोकांक खबर आहा. जाल्यार ही डिफिकल्टी इतली आसतना तांकां 5 वर्सां लागली तो नाला बांदपाक. जावं हो फोंड आहा न्हू ते हांव आपलो जो PWD मिनिस्टर आहा निलेश काब्राल आनी आमचो MLAन आतां जी असेंब्ली चालू आहा तेतून तो रेस करूंक जावो आनी निलेश काब्राल बाबान तें मशीन हाडलें त्या मशीन हाडून ताका पॅच मारपाक जाय. दुसरें आयज MLAन आमच्या ट्रेडिशनल पाथवे जावं प्लानार आहा न्हू ते मेन्शन केल्लेले आहा. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां जे ट्रेडिशनल जावं पाथवे जावं वाड आहा न्हू ती ओपन जावपाकच जायी. पूण ते ट्रेडिशनल पाथवे समज एक कमर्शियल जर बांदकामां जाली जाल्यार ताका सेटबॅक कितलो सोडपाक जाय तो मातसो त्या ऑफिसरांक घेवन म्हाजी रिक्वेस्ट आहा MLA की तेंच्यांनी त्या ऑफिसरांक हाडून जाय जाल्यार म्हाका इन्फॉर्म कर. हांव जाल्यार तुमच्या वांगडा येता आनी ते कोणी कमर्शियल केले आनी कोणी जे नाला जावं ट्रेडिशनल पाथवे जे प्लांतार आहा न्हू तेचेर कोण एन्क्रोचमेंट केल्या न्हू ते पळोवंक जाय पयलीं. गोवा 365 खातीर मोरजी मर्डी वाड्यावयल्यान संदीप कामुलकार.